फेस्टिवल ऑफ स्टार्स पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित पर्रा वाठारांत सकाळ सावन चालू आसा. पर्रा सिटीजन फोरम हे फेस्टिवल घडोवन हाडटा. हे 9वें वर्स. फेस्टिवलांत इको फ्रेंडली वस्तू वापरून केल्ले पानांचे बेळांचे स्टार्स पळोवपाक मेळटले अशें आमदार मायकल लोबोन सांगले. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आयज इकरांक सुमार सकाळीं स्टार्ट जातलें. ऑल स्टार्स विल बी प्रेजेंटेड at Parra Tinto for nearly 1.5 kilometers. We have put 4,000 bulbs and expecting 4,000 entries from a lot of youth, such elders from people from the state of Goa. And this festival will also have carol singing in the evening, which will start at 7 p.m. sharp. We want the people of Goa to come in large numbers over here at Parra. हांव मागता सगळे पार्टिसिपेंट सगळे पळोवपाक येतले ते बाय 7 o'clock येवन पोवचे. आख्खी स्ट्रीट आमची लिटअप आसतली स्टारांनी आनी आमचे केरल सिंगींग कॉम्पिटिशनूय आसपाचें. हालीं आमी 15 एंट्री केल्ल्यो आहा. ते लोकांक रिक्वेस्ट करता आनी एक फावटी सगळ्यांनी येवन भाग घेवचो. फेस्टिवल ऑफ स्टार्स हे आमचे 9वें वर्स आसा आनी दर वर्सा आमी हांगासर फेस्टिवल ऑफ स्टार मनयतात. व्हडल्या दबाज्यान सगळे गांवचे लोक एकठांय येवन हांगासर सगळे पयलीं आमी ब्युटिफिकेशन आसता, सगळे क्लीन करप आसता. फुटपाथ आमची सगळी बरी आमी हें करतात वर्साच्या वर्सा पेंटींग हें तें. आनी हे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स म्हाका दिसता संवसारांत येदें व्हडलें कॉम्पिटिशन जायना.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.